If I'm holding it, it is only because of these people coming together. हातून सगळ्यात मेजर डॅमेज कोणाक आमकां जाता. नो ते तांणी सर एक तुम्ही लिस्ट डिक्लेअर कशी केले अलायन्स अँड टॉक चालू असताना कशें ज्या जाग्याचेर डिस्कशनूच ना ताचेर कसली पाबंदी आसा. ज्या जाग्याचेर डिस्कशनूच नाशिल्ले वी आर फ्री टू डिक्लेअर इट. ना हांव नको बाबा म्हजे कडेन तरी कसले डिस्कशन म्हजे कडेन तूं म्हजे कडेन जर विचारीत जाल्यार म्हजे कडेन असलें कांय डिस्कशन जावं ना. सो आय कॅनॉट कमेंट ऑन इट. एल्टनान म्हटल्यार ते सांताक्रूज आनी कोणा कडेन केला जाल्यार ते तुमी पळयात. एल्टनान म्हटल्यार सांताक्रूजचे सीट्स आहा पळय ते ऑलरेडी तांकां हे जाल्ले म्हणून प्रॉमिस केल्ले म्हणून. आरजी म्हणटा की 12 ते सिटां डिक्लेअर केल्या पळय ती आमकां ऑलरेडी प्रॉमिस केलेले म्हणटा ते. सी हांवें तुका सांगलें की ज्या मतदारसंघात डिस्कशन आमचें नाशिल्लें तें लिस्ट आमी जाहीर केल्लें फर्स्ट. सो ताजेर म्हाका दिसता इट वॉज क्रिस्टल क्लियर. सो ताजेर आय डोंट नो इफ समबडी हेज स्पोकन. आय डोंट नो वाय दे हॅव स्पोकन. Now second list which is coming, there we have taken a call, collective call in PEC and that we are state Congress happy with alliance. तुझे MLA जे असं ते त्यांच्यानी किती all is good in your party. 100% all is good म्हणलं कितें रे. अरे today आमदार कितें म्हणतात MLAs giving different प्रत्येक मनशाचो व्यू आसपाक शकता. वी आर अ डेमोक्रेटीक पार्टी आफ्टर ऑल. हांगा प्रत्येक मनशाचो व्यू घेऊन then party takes the final decision. So above me there is high command also. सगळ्यांक जाय रे. तुका नाका नाही तुका नाका सगळ्यांक जाय. इवन म्हाकाय जाय. दॅट्स वाय आय एम होल्डिंग टिल लास्ट मोमेंट. नो सोशल मिडियाचेर आतां पळयता आमी 1-2 दीस तुमचे अटॅक खूब जाता. सो ताका तुमी कशें रिएक्ट करता? सोशल मिडियाचेर जर तर इलेक्शनां जर तर लडटाली जाल्यार लास्ट टायमूच जाता आशिल्लें. लेट्स नॉट फोकस. आय एम ऑल्सो वॉचिंग सम पीपल आर ट्रायंग टू टार्गेट. कोणाक सद्या म्हाका सांग पळया आतां हे इतले लोक जे ओपोजिशन कोण प्रायम टार्गेट कोण? BJP मरे. मागीर आमी एकामेकाचेरूच कित्याक टार्गेट करता? हॅव यू हांव ओपन तुमकां चॅलेंज दिता. तूं म्हाका एक काँग्रेस पार्टीच्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान दाखय दॅट वी आर टार्गेटींग अवर ओपोजिशन हू आर देर. बिकॉज आवर मेन फोकस इज BJP. हांगा आमी आमच्याच घरांतल्या लोकांक जर तर मोठो दाखोवपाक लागली कशें जातलें? ते म्हटलें की BJP खंयचो चान्स दिवपाक जायना म्हणून. बट ज्या तरेन तुमच्या अलायन्सूच जायना हातून तुमकां दिसना की BJPकूच फायदो जाता? पळय परत एकदा हांवें तुका कितें सांगलें की जेन्ना एक सेंटिमेंट परसेप्शन जालें की सगळ्यांनी लागीं येवपाक जाय. तुका दिसता आमचे कडेन ताकद ना? काँग्रेस पार्टी कडेन ताकद आसा. हांवें पयलीं सांगलें वी आर इलेक्शन रेडी म्हणून. टुडे इफ एनीबडी इज फायटींग ऑन SIR इट इज काँग्रेस पार्टी. 2,20,000 लोक आज अनमॅप्ड आसा. तांकां कोण चॅक करतलो? काँग्रेस पार्टी इज द ओनली पार्टी इज हॅव्हिंग BLA 2 अँड आय एम टेकिंग अ डेली फॉलो. आतांचे ZP इलेक्शन जाता तातूंत इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान कितें सांगलां 1,291 तो म्हणटा डुप्लिकेट वोटर आसा. ह्या सायडीन स्टेट इलेक्शन कमिशन ZP इलेक्शन डिक्लेअर करता. म्हाका सांग ते 1,200 वॉट एवर नंबर इज देर ते डबल मतां करचे ना हे ZP इलेक्शनाक? नांवां जाहीर करची मरे. ते कॅन्डिडेट कोण आसा तांकां आयडेंटिफाय करूं न्ही. नाजाल्यार ते 1,290 इंटू 2 कर. कित्याक 2 वोटां जर आसा जाल्यार ती कितली जाली? ऑलमोस्ट 2,500 जाली. हाजेर कितें स्टेटमेंट आसा स्टेट इलेक्शन कमिशन आनी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचो? हू इज मॉनिटरींग दीस? वी आर मॉनिटरींग दीस. वी हॅव रिटन कंप्लेंट टू नाव इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया दॅट प्लीज गिव अस दोज नेम. इज अ सिरियस इशू. तो ताणें सांगलां मरे ओपन इन मिडिया दॅट 1,291 इज सेज डुप्लिकेट. दॅट मिन्स ते 2दा वोटींग करतले गोंयांत. हाचो चॅक कोण दवरतलो? ते 1,291 डबल जावची ना. 2,600 मतां जावची ना. हाचो चॅक कोण दवरतलो? सो आय थिंक लेट्स फायट ऑन द रियल इश्यूज. लेट्स नॉट. वी आर काँग्रेस पार्टी इज कमिटेड पार्टी. वी आर हियर फॉर पीपल. वी मेड ऑल द एफर्ट्स. स्टील वी आर ट्रायंग टू डू द एफर्ट दॅट एवरीबडी. समज जाता जाल्यार ही एक बरी गोष्ट. फाल्यां आमचे इंचार्ज येता. सो आय थिंक द फायनल कॉल वील टेक टुमॉरो मॉर्निंग. बट आमचे बाकीचे मतदारसंघांनी वी आर नाव रिलीजिंग वन मोर. म्हाका दिसता हांवें सगळे प्रश्न जे आसा पळय ते उत्तर दिल्ले. तुम्ही हॅपी आसताले अलायन्स जायत जाल्यार? ना पळय हांवें तुका सांगलें हॅप्पी किंवा दुखी जावपाचो प्रश्न ना. हो प्रश्न आसा की आज सगळ्या लोकांनी जे ओपोजिशनाक आसा तेणी एकठांय येवपाक सगळ्यांनी एफर्ट घेतले. ते एफर्ट जेन्ना एकठांय येवपाचे आसता पळय न्ही कोणी
2 पावलां फाटल्यान घेता, कोणाक अर्दे पावल फाटल्यान घेवचें पडटा. पावलूच फाटल्यान घेवपाची इच्छा नाल्यार कशें जातलें? जायना जाल्यार मागीर कितें? कार्यकर्ते बी व्हड जाल्लेले आसा तेचेर कितें म्हणटा? शिकपाता कितें आसा, जेन्ना आज काँग्रेस पार्टीचे प्रेझेन्स 40 मतदारसंघात आसा, जेन्ना आतां आमी एक विचार समज एकठांय येवपाचो करता तेन्ना थोडी सॅक्रिफायस आमकां करची पडटा न्ही. ऑफकोर्स आमचे थोडे कार्यकर्ते दुखतले बीन, बिकॉज दे बीन वर्किंग विथ द पार्टी फॉर सो मेनी इयर्स. सो आय थिंक that is there, no, that we as a party will take care of it. All is well. All is well. We are fighting the BJP very strongly this ZP election. I think let's focus on the ZP election and let's not worry here. आमचे second list is coming. We'll release it. आता मीटिंग जातली फाल्यां तुमचो. नाही, आम्ही जो रोल सुद्धा सांगला की आम्ही एक प्रपोजल जे दिल्ले पळय जे काउंटर प्रपोजल अजूनही येऊन दर येऊन विजय सरदेसाय आमचे उलोवप चालू हा. सो दॅट फायनली बिकॉज ही वॉज एन अलायन्स पार्टनर जे हांव येवच्या पयलींच्यान जाल्लें. सो आय थिंक देर आवर हायकमांड वील इंटरव्हीन एंड टेक अ कॉल रिगार्डिंग काउंटर proposal from the other partner has not come. I asked my leaders who are in touch, so they said that they have not yet received. So unless we have a communication, कसे जातले ते? One of your alliance partners targeted. बरें, thank you. फाल्यां AIC चो कोण येता सर? आमचो इन्चार्ज थँक्यू. ओके बरें.